आयतार जानेराची 28 तारीख 2024 साध्या काळाचो चवथो आयतार। मुखेल बोल नवी शिकवण ही अधिकारान तो शिकयता। नियालाक आधार एक देव संदेशकार दोतोन शिकयताले। अवचित पदवीगाराक वर्गान पळोवन ते तोटाक जाले, नर्वस कशे जाले। भियो नाका, पदवीगारान तिका कुरू करून शिकोवन चालू दवरूंक सांगलें। पदवीगाराची बरी वागणूक आनी स्वभाव पळोवन भिरांत विसरून अधिकाऱ्यान ते भुरग्यांक विचार जबाब करून शिकोवंक लागले। भुरग्यांनी हुशारकायेन आनी भावार्थान जबाब दिलो हें पळोवन ते दादोस जाले। एक सादो गालिल्यान कसो जेजू देवस्थानान भितर सरलो। कोणेच ताचे वाटेन वळून लेगून पळोवंक ना। भायल्यान जेजू पदवी आनी अधिकार आसलेलो दिसनासलो, पूण जेन्ना ताणें शिकोवंक सुरू केलें तेन्ना लोक अजाप जालो आनी ताका चितान आयकूंक लागलो। जेजू अधिकारान आत्मीक कायदे समजायतालो, तशेंच कायदे सांबाळूंक हुस्कायतालो। तो शिकयतालो, ताची देख आपल्या जिवितांतल्यान दाखयतालो। मागणें, बोगसणें, ल्हानविकाय हे गूण ताणें पोरजय लायले। आमी सगळीं देवाची भुरगीं। जेजूच्या प्रवादीक सैमान आमकां सगल्यांक वांटो आसा। आयच्या दिसा जंय आमी वेतेल्या, जांकां आमी भेटतल्या, थंय जेजूचें आसणें आनी पदवी आमच्या स्वभावांतल्यान आमी परगटूंक गरजेचें। आमच्या स्वभावा वरवीं आमच्यान दुसऱ्यांक अधिकाऱ्यान जिवंक आदार दिवंक जाता। तर सदांच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान जिवंक एकामेका पासत मागुया। म्हजो तारा बावतिस्मान म्हाका फावो जाल्लें प्रवादीक कार्य जिवंक वावुरतली।